सद्याक प्रुडंट पावला हेडलायन सडा आणि आम्ही असा JRB कॉलनी आणि आम्ही आज एक लोकांक सांगूंक सोदता. Sir, attention of the House is drawn on the plight of the people residing in Goa Rehabilitation Board Colony at Hillland Sada with regard to dilapidated condition of the building and its unit. ते पयलीं प्रूव करपाक जाय. सो लेट सोसायटी गो टू द करेक्ट फोरम टू प्रूव दॅट इट इज अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन. ह्यो ज्यो कॉलनी जितल्यो बऱ्यो दिसता भायल्यान तितल्यो ह्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा भितरल्यान आणि हांगचे जे लोकांची हालत जरी पळयत ती कोणाकूच नाका अशें दिसता. आमी जेन्ना हांगा आयले जेन्ना आमी प्रत्यक्ष हांगा विजीट केल्या ग्रावंड झिरोचेर सद्याक असेंब्ली चालू आसा. मोर्मुगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हाणें हो इशू रेज केल्लो आसा. पूण जेन्ना आमी हांगा प्रत्यक्ष पावले गांवचे हे अख्खे कॉलनीचे लोक आमकां मेळपाक आयले. प्रत्येक लोकांनी आपल्या घरा व्हरून दाखयलें की तांची हालत कशी आसा. भुरग्यांक घेवन आमी काटर पासून घेवन न्हिदता म्हळ्यार काटीर उदीक रांदपाक मेळना. As there is no maintenance of the unit been carried out by the Goa Rehabilitation Board. The ceiling of the units are leaking and falling apart. There is no proper water. Sewage is overflowing. Water storage tanks are open, etc. हमें तो 14 साल हमें काट रहे हैं. हमने कुछ कर देना. अपना टाइम आएगा तभी आज करता है, कल करता है, आज आता है, कल आता है. then सीढ़ियाँ टूटे से हमें रिपेयरिंग कर को दिए. आज टाकियाँ का बराबर नहीं, कुछ भी नहीं. सारे टेरेस का ऊपर का पानी घर में आता है. मी कैसा रहना बच्चा लेकर. आणि त्यानंतर ताका कितें जाय पळय ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे आसा चेअरमॅन आनी हे तांचे मार्फत जातलें. Further, the ownership of the unit need to be transferred in the name of the LOT. Step government intend to take in this matter. अशें सांगात की तुम्ही आत्ता विड्रॉ केला हाजे आन्सर तुम्ही मागीर करता. स्पीकर सर, हे जे JRB रावता तांकां मेन प्रॉब्लम आसा तो उदकाचो. तांकां उदक म्हणटा तें मेळना. पूरा टांकी फट गया, उसमें कबूतर गिर के मरता है. उसमें वो पाइप नीचे का लाइन फटा, उसमें पानी नहीं आता. बाबा हम लोग इधर दूसरे जो अच्छा टांकी है उसके पास से मांग के पीता, उसका 4 बात सुनता हम लोग. हाँ, क्या करने का बोलो. जानवर भी नहीं पिएगा ऐसा पानी. हम लोग को ऐसे तकलीफ में इधर पड़े आके क्या करने का बोलो. चल नहीं सकता हम लोग. क्या करने का, कैसा जीने का हम लोग. स्पीकर सर, हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष. कित्याक चेअरमॅन जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन आसा राजेश फळदेसाय हेजेर ऑलरेडी येवन सर थंय इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. बट अजून पर्यंत हेजो सोल्युशन अजून पर्यंत जावना. हे बिल्डिंग केन्नाय पडों शकता. इतलो लोक मेलो काय ना. बाय फाल्यां मरत जाल्यार गव्हर्मेंट आमकां पळयतलो. केन्नाय ते कसोडून पडों शकता न्ही. न्हिदलेले कडेन मरोंकूय शकता न्ही आमी. आनी बिल्डिंगाची गॅरंटी ना. कित्याक हे बिल्डिंगाचे पोंच्यानी उदक व्हांवता. तेय ते सगळे आमोणकर येवन चोवन गेला. उदक वयता पळय चेअरमॅन चोवन गेला. मागीर आमचो आमोणकर सरांनी येवन चोवन गेला. अजून काय ऑप्शन करूंक ना. प्रत्यक्ष रुमान जेन्ना आमी गेले जायत्या घरांनी एक्चुअली कापीट लायिल्ले आसा आणि ते 15-15 मिनटांनी ते उदक तांकां काडचें पडटा. थोडे लोक म्हणटा की आमी आमचे कोण हजबंड ना, धाकटी भुरग्यांक घेवन आमी रावता. केन्ना केन्ना बरें नासतना पडटा, खंय हॉस्पिटलांत धांवचो पडटा. घरा कडेन येता म्हणसर अख्खो पूर जाता. सगळें उदक भरिल्लें आसा जमनीचेर. आनी खंय तरी गोव्हर्मेंटान हाजेर एटेन्शन दिवपाची एकदम ऑन प्रायोरिटी काळाची गरज आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.